वास्को बुट्टे भाटांतल्या एसीजीच्या हॉलात दवरिल्ले लोकांक थंयच्यान बेगोबेन भायर काडचे म्हूण वास्कोंतले थंय प्रॅक्टिसीक येवपी खेळगडे मागतात. बायणांतली दर्यादेगेवेली बेकायदेशीर झोपडपट्टी भर पावसांत मोडल्या उपरांत थंयच्या फामिलींक सरकारान एसीजीच्या हॉलांत हाडून दवरले. ताका लागून आतां थंय भुरग्यांक खेळूंक मेळना म्हूण वास्कोचे लोक बोळा मारतात. बायणा वाठारांतल्यो खोपी मोडून थंयच्या लोकांक बुट्टे भाट वाठारांतल्या खेळा प्राधिकरणाच्या हॉलांत दवरल्यात. फाटले 3 म्हयने हे लोक थंय रावतात. हॉलभर तांचें सामान आशिल्ल्यान लोकांक खेळूंक मेळना. तांचे रिहॅबिलिटेशन म्हणून तांकां हाडून घातलें आनी इट इज नॉट अ नॅचरल कॅलेमिटी. समजून येताली नॅचरल कॅलेमिटी आशिल्ल्यान तांकां हाडून घालपाचें. गव्हर्मेंट बरोबर प्लॅनिंग करून आनी तांकां खंय हाडलें आनी आयज काडटा फाल्यां काडटा म्हणटा आनी आमकां सगळे हिंगा खेळपाक खूब त्रास जाता. सेगाच्या हॉलांत दवरिल्ल्या ह्या लोकांची हेर सुवातींचेर वेवस्था करची अशी खेळगड्यांची मागणी आसा. Now today people who are been playing here regularly, today they are facing hardship. They have to go to the other court. They have to travel almost 3 kilometers more since last 2 months. And what is being done? I mean, actually it is being injustice to both the parties. These people have been put here in the name of rehabilitation. But is this the right place to rehabilitate them? हांगा लोकांक घालून हाडला आनी तेजे खातीर आमकां वी आर डिप्रायव्ड ऑफ दीस. मिनिमम दॅट वॉट वी आर गेटिंग टू प्ले हियर फॉर 2-3 hours till 8 in the evening after working hours, we cannot able to continue with that. So government has to think very seriously on this matter and resolve the issue at the earliest. वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. सांग्यावेल्या भलायकी केंद्राचीच भलायकी इबाडल्या. कांयच जाग्यार ना. थंयचो बीजेपीचोच आमदार स्वता म्हणटा भलायकी खात्याचीच भलायकी सारकी ना. भलायकी खात्यांनी मंत्र्याकूय लोकांचे कांयच पडिल्ले ना म्हूण खुद्द बीजेपीचो सांग्यावेलो आमदार सुभाष फळदेसाय उलयला. फाटल्या 2.5 वर्सांत त्या भलायकी केंद्राच्या दुर्दशेचेर सरकारान नजर सुद्दां घालूंक ना. विधानसभेंतूय विशय काडून जालो. भलायकी खातें न्हिदो काडटा. आतां स्वताच्याच सरकारा आड रस्त्यार देवपाची वेळ आयल्या म्हूण सुभाष उलयलो. गेल्या 2.5 वर्सांच्या कारकिर्दीक म्हज्या कारकिर्दीक ह्या हॉस्पिटलाक 5 पयशांचो दर्जो सुदारपाची गोष्ट ह्या सरकारा कडेन केली ना. सांगे प्रायमरी हेल्थ सेंटराची जी दुर्दशा आसा आनी तातूंतल्यान जी कुत्री भितर सरतात, ती दुकर भितर सरतात, पेशंटाच्या साप्तीन ह्या हातूंत भितर धुडगूस घालतात. ही रानटी झाडां आसा ती जनेलांतल्यान भितर सरता जाल्यार वचून कांय ताजेर उपाय जायना. अशा परिस्थितीन भितर ह्या हॉस्पिटलान कोणी रावपाक येवप काय हो भूतबंगला म्हणून हांगच्यान पळोवन वचप. हांगा डॉक्टरांची शॉर्टेज, हांगा कांय मशिनरी ना, हांगा कसलीच सुविधा म्हणटा ती ना. प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणटात आनी व्हडल्यो व्हडल्यो आरोग्याच्यो गोश्टी करतात. पयली फावट न्ही, दुसरी फावट न्ही, तिसरी फावट न्ही, वारंवार प्रत्येक अधिवेशना भितर ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर आवाज काडलो. हांव म्हणटा की हेल्थ डिपार्टमेंट आसा तें सामकें न्हिदूनच आसा. तांकां सांग्याकारांच्या आरोग्या विशीं कांय ना. ह्या हेल्थ सेंटर सादारण 45,000 लोकांक कॅटर करपाची क्षमता आशिल्लें हें जावपाक जाय. सरकार आमचें आसा म्हणटकच कितेंय केलें जर जाय ताजेर आवाजूय काडपाक मेळना, आंदोलनूय करपाक मेळना. पूण सरकाराक एक अल्टिमेटम आमी दितात की जर तर हें अशेंच उरलें जर जायत जाल्यार हें निवळ केल्लें तें सोड, हांगा हॉस्पिटलच बंद करपा खातीर 1-2-3 हजार लोकांचें आंदोलनच आमी करतले. हांगा मोर्चे हाडटले. हॉस्पिटल नाका आमकां, प्रायमरी हेल्थ सेंटर नाका, आमी खंय वचपाचें वतात कारण लोकांच्या जिविता कडेन तुमी खेळनाकात म्हणून खूब उद्वेगान म्हाका हें उलोवचें पडटा. स्वताच्या सरकारा विरुद्ध उलोवचें पडटा. मनीष सावंताचो ताच्या 3 इश्टांनी मेळून खून केला म्हणून लेखी कागाळ ताची आवय हेमलता सावंतान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका कडेन केल्या. मायण्या कुडतरे पुलिसांकडे कागाळ करूनय कांयच चौकशी करिनात म्हणून तिणें प्रकरण पुलीस अधीक्षकांकडे पावयलां. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हणून तिणें मागलां. मोटरसायकल स्टंट करतना मनीस सोंपलो म्हणून पुलिशेन नोंद केल्या. 27 जुलयाक वेर्ण्या एक्सिडेंट जाल्लो. मनीष सावंत ह्या तरणाट्याची कूड 27 जुलयाक वेर्णा वाठारांत मेळिल्ली. मनीषाक ताच्या आमिगांनी मारला असो आरोप घरच्यांनी केल्लो. पुलिसांनी चौकशी करूंक नाशिल्ल्यान आतां दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका लागीं बरोवन कागाळ केल्या. हांव सांगता थंय एक बॉटल एक आसा, हेजी बियरेची एक बॉटल आसा,
ते बॉटलीन सपोज ताका एक मारला आसतले, पयलीं तकलेर मारला आसतले, मागीर तकलेर मारून तेजी हेड इंजर्ड करून मागीर ताका कितें तरी तेमी लेफ्ट सायडूच तेजी इंजर्ड जाल्लेली आसतली, हांगा एक बुराक पडलेलो, हो एक सकयल्यान पांय मोडलेलो आनी हात मोडलेलो, हे कारण सगळे प्रवीण वेरेकराचें काम आसतलें, कसलें तरी हें आसतलें तांचो, कितें तरी तेजो रिवेंज काडपाचो कितें तरी लफडे आसतले म्हणून ताका प्री प्लॅनिंग करून व्हरून ताका मारून तेमी मागीर सारकी केस अशें केल्या, कितें स्टँड करताली, स्टँड करून आमी हें करून पडले अशें म्हणून तेमी केलें. मोबायल तेजे कडेन मेळ्ळा म्हणून तो आमी पुलीस स्टेशनार दिला मोबायल, आतां 2 महिने झाले मोबायल दिल्यार, मोबायलाची कांयच चौकशी ना अजून. वेर्णा वाठारात स्टंट करतना मोटरसायकल अपघातात मनीषाक मरण आयले अशें मनीषाच्या इश्टांचे म्हणणे आसा. अपघात जालो जाल्यार ताचे सगळे इश्ट पळोवन कित्याक गेले असो प्रश्न मनीषाच्या आवयक पडला. थंय एक्सिडेंट जाला म्हणून सांगता पळय, एक्सिडेंट जाल्यार ते कित्याक रावना थंय, कोणूच रावना, सगळे फोन ते एकटाच आसलो थंय आनी ते ताका कोणी सगळे सांडून कोण जनावर ताका सांडून उडोवन येवपाक, प्रत्येक फावटी येयल्या फावटी इन्क्वायरी चालू इन्स्ट्रुमेंट चालू कसले करता इन्क्वायरी. मनीष सावंताक न्याय मेळा मेरेन झगडत रावतली अशी शिटकावणी आवय हेमलता आणि काकी उज्ज्वला सावंतान दिल्या. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस. घेवया एक विराम.